पंचायती मंडळात तयार जावपाक काव जाले उपरांत उत्तर गोंयच्यो 3 पंचायती वेंचणुके खातीर सज्ज जाल्यात. कासरवाणे, चांदेल, हसापूर आनी हळद तळण आतां वेंचणुके खातीर तयारी करतात. ह्या तिनूय पंचायतीच्यो वेंचणुक्यो 9 डिसेंबराक जातल्यो जाल्यार 11 डिसेंबराक निकाल येतलो. पळयात ह्या 3 पंचायतीची सद्याची स्थिती. पेडण्याच्या 3 पंचायती इलेक्शना शिवाय रावलेल्यो, कारण तेंचे खंय फॉर्मेशन लेट जाल्लें, ताका लागून तेंचें इलेक्शनूय आतां परत लेटूच जालें. ते येता त्या 9 तारखेक 3 पंचायती पेडण्याच्यो इलेक्शन जावपाचें आहा. तेतूर हळद तळण, कासारवर्ण्या आनी चांदेल हसापूर पंचायत अश्यो 3 पंचायतीचें इलेक्शन जातलें. मेंबरांची तयारी भरपूर चालू आसा. आतां कोण कोणाक सपोर्ट दिता ते कळना, सपोर्टाचेर चलता काय सपोर्टा शिवाय चलता ते कळना. पण कोणच सांगपाक करिना की बाबा आपण कोणाचो पक्षाचो नाल्यार कोणा MLAचो ना जाल्यार XMLAचो आपल्याक सपोर्ट आसा. ते म्हणटा आमी सद्या तरी कोणाचो सपोर्ट बी काय ना, आमी अशेंच वयतले. येता त्या 9 तारखेक जे इलेक्शन आसा तेतूर कळटलें की ते इलेक्शन निवडून येयल्या उपरांत मागीर ते खंयच्याय पक्षाक जॉयन जातले अशें दिसता. प्रोजेक्ट अशे आसात. म्हाज्या वॉर्डाक गेले जाल्यार 2-3 घरां अशीं आहात की तो रस्तो जर कोसळ्ळो जाल्यार तेंचें घर सुद्दां रावचें ना. असलो सुद्दां एक हे आहा. तो वार्ड नंबर खंयचो? वॉर्ड नंबर 3 म्हाज्याच वॉर्डान पडटा. वॉर्ड नंबर 3 पडटा, पूण तो सुद्दां इवन क्वेश्चन उरला. आनी ती जाल्लेली फायल कित्याक फाटीं रावले हांव नकळो. आतां जेन्ना हांव निवडून येतलो तेन्ना म्हाजें तें फर्स्ट प्रिफरन्स आसतलो की जी कितें पेंडींग कामां उरल्या ती कामां करून घेवपाची. की तुज्या ह्या वार्डाक करपाक जाय अशें तुका दिसता, तुजें विजन अशें म्हाका खूब आहा. आतां इतलीं वर्सां आमची पंचायत तशी आहा, पंचायत कोणी बांदूंक ना. इतले कॅन्डिडेट जावन गेले, कितें केलें, आजून पंचायत तशीच आहा. आतां कितें तरी गेले हेतून जे पॅनल आसले तेंच्यांनी केल्या दिसता ती पुरवा व्हरपाची आनी थंय बांदपाची ती केल्या दिसता. पूण आजून कितें जाय, फावंडेशनूय ना, कितेंच ना. खूब आसा. त्या खातीर एक इच्छा अशी जाली की कामां आसा पेंडींग ती लोकांची म्हाज्या तर्फे फुडें वचून करून घेवपाची. गोवा 365 खातीर आसापूरच्यान संदीप कामोलकर.